इलेक्शनाची डेट सुद्दां 29 जानेवारी आशिल्ली. हेच्या मदीं मजगतीं जालें कितें की वोटर्स लिस्ट जे प्रोविजनल आशिल्लें तितूंतल्यान म्हाजें नांव वगळण्यात आयलें. त्या नंतर हांव हायकोर्टान गेलो, म्हाजें नांव घालून घेतलें. म्हाजेर जे बलांट घातलेलें की हांव डिस्कॉलिफाय जाता म्हणून तें सुद्दां हायकोर्टान बलांट काडून उडयलें आनी गव्हर्मेंटा फाटीं घेवचें लागलें. आमी फाटल्या म्हाज्या मतान हांव 79तल्यान हांव ह्या पब्लीक स्फेरान आसा. हांवें केन्नाच पंचायत जावं किंवा ज्या क्षेत्रान हांव लढलो इलेक्शनान हांव केन्ना कोणाक ऑब्जेक्शन घेवना. पूण म्हाजें नांव जेन्ना वोटर्स लिस्टा वयल्यान काडलें म्हणजे हांव दूद उत्पादकय ना असो अर्थ करपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे ताका टक्कर म्हाका दिवंकूच जाय आशिल्ली. म्हणून हे फावट हांवें स्ट्रिक्टली ज्यो कितें भानगडी आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो RTI सकयल कॉपीज घेवन हांवें तेंचेर ऑब्जेक्शनां फायल केली. ताका लागून जालें कितें, हे तथाकथीत लोक जे मोठे दूध सम्राट सहकार सम्राट समजता हांचे फॉर्म भायर पडले आनी ते आतां कोर्टान गेले. कोर्टाचो स्टे खंय आसा. इलेक्शन हें आतां तुमकां खबरच आसा फाटले 2 म्हयने पासून चालू आसा. ताका लागून गव्हर्मेंट खंयचीच डिसिजनां घेना. पूण तरी आसतना कोर्टान पयर तांणी लास्ट जें रीट पिटिशन फायल केल्लें तें पिटिशन भायर उडयलां आनी तांकां सांगलां तुमी जाय जाल्यार हेचे कडेन दाद मागात त्या फोरमाचेर म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनला कडेन. आनी एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनला कडेन ते आतां म्हाज्या मतान आजून केस फायल काय करूं ना तरी. तांकां 4 आठवड्याची मुदत दिल्या आनी फक्त कोर्टान इतकें कितें केलां की इलेक्शन चेअरमॅनचें इलेक्शन आसा तें 4 वीक फुडें दवरलां. 4 वीक तो स्टे दवरला. 4 विकां नंतर स्टे खाली जाल्या नंतर गव्हर्मेंट चेअरमॅन इलेक्शन घेतलो. पूण आमच्या कायद्यानुसार नवीन बोर्ड येता पर्यंत पयलो बोर्ड अस्तित्वांत उरता. आजून पर्यंत तरी बोर्ड फुडें दरवाडीचो विशय आज ना. पूण फाल्यां येवचो ना म्हणून हांव सांगना. वी कॅन इनक्रीज एनी टायम. जेन्ना लॉस जातलो डेरी तो लॉस आमी सस्टेन करूं शकचे ना आनी आमी हें वाडोवचें लागतलें. दुदाचे दर वाडोवचे लागतले आनीक पेंडीचे दर एकाच वेळ वाडोवचे लागतले. पूण आमी शेतकऱ्यांचे त्याच प्रमाण कस्टमराचें हित लक्षांत घेतले.